प्रितीच्या भावान भयणो, आयज आमी प्राचीन काळांत भितर सरतात. आनी प्राचीन काळ म्हणल्यार कितें, आमकां एक आमी जेन्ना हें उतर आयकतात लँड ओ प्राचीन काळ, आमकां दिसता की आमी सगळें सोडटात आनी आमचे जिवितांत म्हणजे कितें सगळें काळोखूच असो ग्लुमी अशें आमकां दिसून येता. पूण प्राचीन काळ जावन आसा एक बरो खुशालकायेचो काळ. आयज जेजू देखून आमकां शुभ वर्तमानांत सांगता. आमकां तो दोंगया भाशेन आमची तोंडां काळी करूंक रावनाका म्हणटा, पूण जाता ते भाशेन आमी खुशाल जावन आमी जें कितें करतात तें आमचे बापाक करतात तें म्हूण मानून घेवंक आमकां सांगता. आनी आयज आमकां हेंच करूंक आपयल्लें आसन, कित्याक आमकां प्रमाणीकपणान जिवंक आपयल्लें आसात. आमकां आमचें जिवीत जेजून आपली कृपा दाखयल्ली आसा, ती आमी निर्फळ करूंक नाका. हेंच आमकां दुसरें वाचपूय सांगता. आमी जाता ते भाशेन देवाची कृपा आपणावन ताचेच मार्गान चलोवंक, ताकाच आमी साक्षी जावंक ह्या कॉरिज्माच्या दिसांनी आमी करूंक गरजेचें. आयज आमकां जेजू 3 म्हत्वाच्यो वस्तू करूंक सांगता. त्यो म्हणल्यार, आनी त्यो आमकां आमी लँडांत करताच, पूण आयज आमकां जेजू त्या तिनूय आमी ज्यो कितें करूंक जाय न्हू कॉरिज्माच्या दिसांनी, तें आमकां बऱ्या मनान बऱ्या काळजान करूंक सांगता. आमी जायते फावटी करतात, पूण आमची पयस सभा सांगता म्हणून आमी करतात, आमच्या कपेलांत वा आमच्या इगोजीन सांगतात म्हणूनच आमी करतात काय, हो आमी प्रश्न करूंक गरजेचो. आनी आयज जेजू जे फारिजे वो हे धर्मशास्त्री ते करताले, तांकां पळोवन ते अशें करून सांगता, कित्याक ते लोकांक दाखोवंक जाय म्हूण करताले. आनी आयज जेजू आमकां सांगता, आमी जे घेतना ह्यो वस्तू करतात त्यो आमी बऱ्या मनान बऱ्या काळजान करूंक जाय. जें कितें आमी करतात तें देवाक दिसूंक जाय, ते भाशेन करूंक आमकां आपयता. असोच म्हाका हांव जेन्ना हे वाचपाचें निर्णय करता आसतना, हांव शिकता आसतना, पाद्रीपणाक शिकता आसतना म्हाका म्हज्या एक कंपेनियनाचो उगडास येयलो. आनी तो न्हू सदांच उदार मनाचो. रोखडोच कितें जालें, कोणाक कितें आदार जायो रोखडोच दिता, कोणाक कितें कसली वस्तूची गरज आहा रोखडी दिता. आनी आपणाक केन्नाच धरिनासलो, आपणाक उणें जाता तें बी पळयनासतना रोखडोच दुसऱ्याच्या आदाराक पावप. आनी एक दीस हांवें विचारलें, तुका हाची गरज ना? तो म्हणटा, ना आसा, म्हाका गरज आसा, पूण तरी आसतना म्हज्या भावाक ताका चड गरज आसा ताका हांव पावतां. आनी ताचेरूच म्हाका म्हज्या जिवितांतूय खुशालकाय भोगता, म्हज्या जिवितांतूय एक शांती कशी येता, आनी तेंच म्हाका पुरो. हें पळोवन म्हाकाय ताका पळोवन जायतो म्हाका बरें दिसलें, आनी हांवूय इम्प्रेस कसो जालो ताका पळोवन. आयज जेजू आमकां तेंच करूंक आपयता. तूं कितें करता तें तुज्या लोकांक, दुसऱ्या भावांक भयणीक दाखोवंक करूं नाका, पूण जाता ते भाशेन देवान चोवंक जाय ते भाशेन करूंक जाय. आमी जायते फावटी आमच्या जिवितांत करतात फास्टींग आनी कितें कोणाक दिवंक, पूण आयज जेजू आयज सिंपल उतरां आमकां सांगता, सादी उतरांनी म्हणटा, कितें करता तें देवाक बापाक भेटय. तें तूं करूंक तुज्या व्हडपणाक म्हणून करिनाका, पूण देवा बापाक भेटय. आयज ह्यो 3 आमकां वस्तू सांगलेल्यो आसात. पयलें म्हणल्यार आमकां धर्मदान दिवंक आपयल्लें आसात. आनी ह्या कॉरिज्माच्या काळांनी ह्या प्राचीन काळांत आमकां जायतो सोयेक मेळटलो, आनी जायतो सोयेक आसाय ह्या कॉरिज्माच्या काळांत न्हू, पूण आख्या आमच्या जिवितांत आमकां मेळटाच. आमी जाता ते भाशेन आमचे जी भाव भयणी जी आसा तांकां कसली गरज आसा तांकां आमी पावोवन, आमकांच थोडें करून आमी उदार जावन तांकां दुसऱ्यांक पावूंक कसली गरज आसा तें दिवन, धर्मदान दिवन आमी तांकां आदार करचो म्हूण आयजचें वाचप आमकां आपयता. दुसरें म्हणल्यार म्हज्या भावान भयणो, हें दितलो जाल्यार न्हू, कोणाकूच कितें दितलो जाल्यार दुसरी वस्त करूंक जाय म्हणटा ती मागणी.
ती आनी हे मागणें म्हणल्यार सगळ्यांचें वोट. कित्याक जेन्ना आमी मागणें करतात न्हू मोगाच्या भावान भयणू, आमी देवाक लागीं जातात, आमी देवा मदें आनी आमचे मदें संबंद घट जाता, आनी आमी देवाचो मोग आनी देवाची शक्ती अनुभवूंक पावता. आनी हेच शक्तीन आनी हेच अनुभवान आमी हें जें कितें आमकां करूंक सांगलेलें आसा, दुसऱ्यांक आदाराक पावूंक, दुसऱ्यांक कितें दिवन तांकां आदार करूंक हें सांगलेलें आसा तें आमी करूंक पावता. जायते फावटी आमी आमचें व्हडपणूच म्हूण न्हू, पूण आमी देवाचे सांगाताक केलें जाल्यार न्हू देवाक हें सगळें मानता. आयज जेजू हेंच करूंक आपयता. पयलें धर्मदान, दुसरें म्हणल्यार मागणें, आनी तिसरें म्हणल्यार उपास. आमकां कसली संवसारीक वस्तूची आशा आसता ती आमकांच ना करून आमी देवाक तो उपास करूंक आयज आमकां आपयल्लीं आसात. जायते फावटी म्हणटात उपास करता म्हणल्यार फकत जेवणाचोच आमी चिंतात. आयज सान आमी मांस खावचें नात, आयज सान आमी हें खावचें ना, तें खावचें ना करतात. पूण आयच्या काळार मोगाच्या भावान भयणीनो, आमी आमचो उपास जायते दुसरे वस्तूंचेरूय करूं येता. घडये आमी चड मोबायलाचेर आसतात, घडये आमी चड टी व्ही पळयतात आसतात घडये, आनी दुसरे वस्तू कितें आमकां कितें एंटरटेन करतात त्यो आसतात घडये. आमी तातूंतल्यान आमी उपास करूंक आयज जेजू आमकां आपयता. आनी हेंच करूनच आमी देवा लागीं पावतलीं, आनी आमी देवाची एक जी कृपा जी तो आमकां दिता ती आमी निर्फळ करूंक पावची नात, पूण आमी ती कृपा देवाची मोगान आपणायतली हेंच आमकां जेजू सांगूंक सोदता. तर ह्या प्राचीत काळान मोगाच्या भावान भयणू, आमी ह्यो 3 वस्तू ज्यो आमकां देवान करूंक सांगलेल्यो आसात त्यो आमी प्रमाणीकपणान करुया. दंग्या भाशेन करच्यो न्हय, पूण प्रमाणीकपणान करुया आनी देवाच्याच मार्गान चलूंक आमी वावरुया.